तेंच्यांनी डिक्लेअर केले ऑनलायन स्कूल्स, पण तेंच्यांनी पळोवना कितें वायफाय भुरग्यांक सगळ्यांक मेळटा वा ना तें. तशें आमच्या पेडण्यान खूब भुरग्यांक त्रास जावंक लागले. म्हाका दिसता मिनिमम मॅक्झिमम 75% भुरग्यांक पेडण्यान त्रास जावंक लागले. तेन्ना म्हाका दिसून येयलें कितें भुरग्यांक हो खऱ्यांनीच हेल्प जातलो म्हणून हांवें सगळ्या पेडण्यांक वायफाय स्टार्ट केले. स्कुलान म्हणनाका, देवळान म्हणनाका, सगळे कडेन वायफाय स्टार्ट केले कित्याक भुरग्यांक हो बेनिफीट मेळचो म्हणून आनी भुरग्यांक तो बेनिफीट घेवचो वायफायचो. तशेंच हांवें खुबशे स्कुलांनी वचून पळयलें. आतां आमच्या स्कुलांनी चडश्यो न्यू टॅक्नोलॉजीज आयज. तशें आमची भुरगीं आतां हांगासून पेडण्यासून आनी दुसऱ्या स्कुलान वयता जाल्यार भुरग्यांक स्कुल्स कशी आसता ती कळटा आनी कशी आसोंक जाय ती. ते हांगासरले जे स्थानीक आमदार आहा पळय तेका म्हाका दिसता कितें पडलेलेंच ना स्कुलांचे. आनी तेणी केन्ना स्कुलान वचोन कितें आहा स्कुल्स आनी स्कुलां कशी आहा तेंची परिस्थिती कितें आहा ती केन्नाच पळोवंक ना. म्हाका दिसता ती हांवें पळोवन घेतलेली आसा. एअरपोर्टार कामाक जाय पडटा तेन्ना त्या भुरग्याक ट्रेनींग जाय पडटा. हेंच्यांनी आजुनूय ट्रेनींग स्टार्ट करूंक ना. कितलीं वर्सां आहा हेंच्यांनी टायम वेस्ट केला. हे सगळे भायल्या भुरग्यांक हाडून भरपाक सोदतात. जेन्ना हांव जालो आमदार जाल्यार हांव पयलीं भुरग्यांक ट्रेनींग दितलो. हांव फटींग आश्वासनां दिवचो ना. हांव खरें कितें तें करून दाखयतलो आनी म्हाका चड उलोवंक नाका. हांव कमी उलयतां आनी काम खूब करता. हें म्हाजें काम आसता. हांव काम करता पळय तेजी तुमी म्हाका सांगूंक जाय कितें हांव काम करता म्हणून. म्हाका काम करून दाखोवन म्हाजी स्वताची हें करून दाखोवपाची ना. आयज म्हाज्या हातींसून सराचो आयज सत्कार जाल्लो. सरान 1 मिनीट उबो रावचो. म्हाका तेजो आशिर्वाद जाय. हे आमचे सर म्हणजे आमचे आवय बापूय कशे. आयज खूब बरें दिसता. हांवें म्हाज्या लायफान फर्स्ट टायम हांवें सराचो सत्कार केला. हांवें केन्ना चिंतूंकच नासलें लायफान हो टायम येतलो म्हणून. तो आयज घडलो कसो तरी. सर चिंतता कितें आपूण रिटायर्ड जालो आनी घरा बसतलो. सर रावंक चिंतता. हांव सराक घरा बसोवंक दिवचो ना. फाल्यां हांव आमदार जालो जाल्यार हांव सगळ्या टिचरींक कडसून एक सगळ्यांक घेवन जे पळय स्कुलान कितें कमी पडटा पळय ते तेंचे आयडियाज घेवन हांव स्कुलान कितें जाय पळय तें दितलो. सरांचे आयडियाजूच घेवन कित्याक म्हाज्याहून तांकां चड आयडियाज आसतल्यो सरांक टिचरीक. त्या गोष्टींना ज्यांनी उपक्रम हे सुरू केले त्यांना भगवती देवीने भरभरून आशीर्वाद दिलेले आहेत. त्यामुळे आज या ठिकाणी तुम्ही ही जी वायफाय सेवेचं उद्घाटन तुम्ही करणार आहात तर त्या माध्यमातून बऱ्याच विद्यार्थ्यांपर्यंत विद्यादानाचं जे कार्य आहे हे आम्हाला व्यवस्थित करता येणार आहे. हे सगळ्यात श्रेष्ठ दान आहे. प्रवीण भाई काय सांगतात जर पुढे तुका पेडणे मतदारसंघाची धुरा हातान मेळ्ळी जाल्यार असे एक पेडण्यान सेंटर करा जी 10वी पास आउट जाल्या भुरग्यांक कितें तरी कसले उच्च शिक्षण घेतले कसलो कोर्स घेतले त्या क्षमतेनुसार जाल्यार असे ट्रेनिंग जावं असे ॲडवायझिंग दिवपाचे आमकां अशें साधन काय ना. गेली 4 वर्सां म्हाका तेंच्या बरोबर काम करपाची संधी मेळ्ळी. एक आमी अशें म्हणना की टीचर उत्कृष्ट आसताच त्याच बरोबर मॅनेजमेंट करणारो सगळ्यान जर बरो जर आसत जाल्यार सरकारय बरो चलता खंय शाळाय बरी चलता आनी घरय बरें चलता. आनी त्यामुळे सावंत सर म्हणजे एक जितें जागतें मॅनेजमेंट आसा आनी उत्कृष्ट मॅनेजमेंट आसल्यामुळे आयज आमच्या भगवती हायस्कुलाचें नांव केवळ गोव्यान न्हू
तर संपूर्ण आशिया खंडान ह्या स्कुलाचे नाव थंय पर्यंत पावणारे सावंत सर आयज निवृत्त जाता. खूप म्हणजे इतले जसे जसे बरे दिसतात म्हणजे खूप वाईट दिसता इतले की आमच्या कडल्यान ते आयज पर्यंत वयतले. पण माझी इच्छा आसा की जो पर्यंत हांव PTA चेअरमॅन हांगा आसतलो तो पर्यंत सरांचे सहकार्य अशेंच आमकां मेळत रावचे. ही जी शाळा जी आसा ही भगवती हायस्कूल ह्या देवीचे नाव दिल्लेले आसा. आणि सगळ्यात महत्वाचो विषय म्हणजे ही शाळा भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पवित्र हातातून सुरू झालेली ही शाळा आसा. आणि आयज गेली 50 ते 55 वर्ष आम्ही ही वाटचाल फुडें करीत आसात. जी शाळा बाई तुम्ही पळयतात की कशा पद्धतीने आम्ही हांगा जे सिच्युएशन आसा ते दिसता. वेगवेगळे आता इवन आम्ही ह्या 2-4 वर्सांत तुमकां दिसतलें की ते फॅन किंवा लायट किंवा हे गोष्टी दिसतात. पण ह्याच्या पयलीं सुद्धा अनेक विद्यार्थी असे आयज मोठ्या हुद्द्याचेर पावलेत खरे. पण ते ह्याच शाळेंतल्यान तुडबुडच्या सोयी मुळे पावलेले आसात. आणि त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की भाऊसाहेबाचें स्वप्न ज्या पद्दतीन तुमी फुडें घेवन फुडें चलत आसात तशेंच ह्या स्कुलाचेर तुमचो लक्ष आसचो.